23 फेब्रुवारीच्या राती आंदोलकांनी दोनापावल हांगच्या नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या घराचेर मोर्चा व्हरून कलम 39A रद्द करपाची मागणी केली। पुलिसांनी मोर्चा थांबोवपाचो खूब यत्न केल्लो, तरी लेगीत आंदोलक दुसरे वाटेन वचून मंत्र्याच्या घरामुखार बशिल्ले। तशेंच आंदोलकांनी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या आड घोशणाय दिल्ल्यो। ताचे उपरांत तेच राती आझाद मैदानाचेर परतून आंदोलक जमिल्ले। मजगती सत्यशोधक समितीची नेमणूक करपाचो आदेश मुखेल सचिव डॉक्टर व्ही कांडावेलू हाणें जारी केला। दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकारी एक्नाक्लेटस टिकम सिंग वर्मा हे समितीचे वांगडी आसात। मंत्र्याचे खासगी आनी घराचेर मोर्चा काडप अयोग्य आसा आनी ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिल्ली। बंगल्याचेर मोर्चा वेल्ल्या संबंधी विरोधी फुडारी युरी आलेमांव आनी हेरां आड गुन्यांव नोंद केला। पुलीस चौकशी करता आसतना आतां सरकारान सत्यशोधक समिती स्थापन केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।